बिलाप तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराध आनंद कशें जेजू हालेलुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचे उतार आमकां फोव जाला मार्काचो वांजेल पयलो अध्याय वाक्य 40 to 45 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 40 to 45. एक दीस एक कोडकार जेजू सरसीन येवन ताच्या मुखार सर पडून अशें पराती लागलो, तुमी कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे बगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपोड म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. सीदा याजका सरसीन वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मैजेन फर्मायलेले खाणीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांनींतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शारांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सुर्य सुवात्यांनी ताणें रावचें पडटलें. तरी चारय कुशीचो लोक ताचेर सिनी येवन आसतलो. उतारा आमकां फौसला जेजून एक कोडकाराक बरें करचें आनी कोडकार पयले येता, ताचे मुखार सर पडटा आनी परतता, तुवें कुशी वयल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. कितले एक रिक्वेस्टाचें मागणें न्ही, कितले खालथेपणी मागणें ताचें. जेजू तक्षण ताका फाटीं जाप दिता, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. कोड ताचें नपयस जालें आनी तक्षणच तो नितळ जालो. एक वर्ती सुवार्थेगार जावन वावर केलो ताणें त्या कोडकारान. जेजून ताका सांगलें खंय वचून सांगनाका म्हणून, जाल्यार ताणें सगळ्या शारांनी वचून गाजोवंक सुरू केलें. जेजून गूण केल्ली, तो साक्ष जालो ताका. आनी जेजूक साक्ष जाल्ल्या वरवीं लोकांच्या केटीन जेजू खंय वचूंक जायनातले तले परिस्थितीकान हाडलें ताणें. कितलो एक बळवंत सुवार्थेगार जालो. आमकां जेजू कितलें बरेंपण करता, कितलें आमच्या जिवितांत अजापांनी अद्भुतां करता आनी आमी एक साक्ष दिवंक फाटीं सरता. जेजून केल्लें एक बरेंपण करूंक साक्ष आमी फाटीं सरता, तर आमी कितले फाटीं आसा पळया. एटलिस्ट त्या कोडकारान पळया सगळ्या शारांनी वचून तांणी गाजोवंक लागले. जेजूक उक्त्यान खंय वचूंक जायनातले बरी, लोक हारी येवंक सुरू जाले. आज आमी हें काम आमी करूंक आसा न्ही. आमकां कितलें बरेंपण जालां. हर एक दीस देव आमकां राखता, सांबाळटा. कितल्या जाणांची कली ना पिडा जेजू गूण करता. आजुनी ताची दैवीक सगत ते सक्रामेंत अजुनी वाळटा, अजुनी ते बरेंपण जाता. अजुनी कितले जाणां हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्यात, कितलीं अजापांनी अद्भुतां जाल्लीं मागण्या वेळार, रिती वेळार, आराधना वेळार. कितल्यो साक्षी आमी आयकता. म्हज्या भावा आनी भयणी, आमी ओगी रावूंक नजो. जेजू तावन कितें जोड खाण गेला जाल्यार आमी तें परगट करूंकूच जाय. जर परगट करना जाल्यार सांत पावल सांगता तो निर्भागी म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. सांत पावलाचे विशयान क्लियर सांगता, हांव जर सुवार्ता परगट करिना रावन जाल्यार म्हजे तितलो व्हडलो निर्भागी दुसरो ना म्हणटा. तर आमकां केल्लें बरेंपण कितल्या जाणांक तुमी बरें केल्लें आसा तें पुरो साक्ष केल्यार आजुनी संवसार सगळो परिवर्तन जातो आसलो, सगळो लोक परिवर्तन जालो आसलो, सगळो लोक जेजू जरसीन येतो आसलो. पूण आमकां थोडे फावटी हें नाका. कित्याक साक्ष दिल्यार मोतीक पळया, साक्ष दिल्यार कितलें समाधान मेळटा, काळजांत कितलो संतोश जाता. एका मनशाक हांवें म्हजे विशयान सांगल्यार, एक देवान केल्लें बरेंपण हांवें हेरांक सांगल्यार कितलें बरेंपण जाता. देखून देवाचें उतर सांगता, देखूनच पवित्र आत्मा म्हणटा, आयचें पयलें वाचप तुमी वाचल्यार हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 3रो अध्याय 7 ते 14 वाक्या म्हणसर आमी वाचल्यार कळटा. देखून पवित्र आत्मा म्हणटा, आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचेर उपराटलेल्या त्या काळार केल्ले बरी, म्हणजे अरण्यान परीक्षा दिसांनी केल्ले बरी, तुमची काळजां दारूण करिनाकात.
देवान केल्लें बरेंपण आमी सांगया. देवान केल्लें बरेंपण जायत्यांक बरेंपण जाता. ऑनलायनीर प्रेयर करतना कितल्या जाणांक बरेंपण जाल्लें आसा. कितले फिरगेच्यानी आराधना करतना रैत्यो करतना बरेंपण जाल्लें आसा. तुमकां बरेंपण केल्लें कित्याक जेजूक साक्ष दिवचे खातीर, जेजूची सुवार्ता परगट करच्या खातीर. आज ती लज बेंबिरान सांडया आमी. जेजू खातीर एक एकवटीत वावर करया. आमी तें कितें पुर्वजांनी केल्लें बरें आमी करचें नाका. आमी जागे जावया. आमचे थंय आसलेल्या पवित्र आत्म्याक आमी जागोवया आनी तो पवित्र आत्मा आमचे थंय खंडीत अजपाने अद्भुतां करतलो. आमकां एक बळवंत साक्ष जावन आमकां आपोवन व्हरतलो. खंय जाय थंय तो आपोवन व्हरतलो. देखून देवाक जेन्ना साक्ष आमी दिना देवान केल्लें बरेंपण हेरांक सांगिना जाल्यार ते जाल्यार सांगता देखून ते परजसो म्हाका राग आयलो आनी संतापान हांवें म्हळें तांचे काळीज म्हजे तावन सदांच पयस आसा. म्हजो वांटो सोदूंक तांच्यान जालें ना. देखून ते 12वें वाक्य सांगता. देखून भावा आनी भयणीनो सत्र आयकरा. जिवंत देवाक सांडून तुमकां पयस व्हरतात असलें खोटें आनी बेविश्वाची काळीज तुमचे मदें कोणाय थंय आसचें न्हय. कोणाय थंय आसचें न्हय. आज आमी खंय बरेपण थंय आमी धांवता. मस्त सणां असले कामां करते आसात. पूण देवाचेर भावार्थ दवरून जेजूचेर विश्वास दवरून आज म्हणलो शब्द बदलाक पवित्र पुस्तकांत आज म्हणलो दीस तुमकां आसतना पर्यंत सदांच एकामेकाक उत्तेजन दिया. एकामेकाक सपोर्ट करा. एकामेकाक एनकरेज करा. बरीं कामां करतल्यांक, सुवार्ता परगट करतल्यांक, साक्ष दितल्यांक एनकरेज करा. मुखार हाडा. सगळ्यांक मुखार हाडा. आज म्हणलो दीस तुका आसता म्हणे सर. आज म्हणलो आज म्हाका दीस आसा. आज हो दीस म्हजो. हांवें कितें करयेत. हांवें कशें देवाक महिमा दिवयेत. हांवें कशें देवाचे उतार परगट करयेत. हांवें कशें हेरांक बरेंपण करयेत. हांवें हेरां खातीर मागयेत. ह्यो आलोचनो आमच्या जिवितांत येवंक जाय. देखून आज म्हणलो दीस तुमकां आसता पर्यंत सदांच एकामेकाक उत्तेजन दिया. अशें पातकाच्या पासान पडोवन आपलें काळीज तांणी दारूण करीन अशें तुमी आडायतल्यात. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेले विश्वासपणांनी शेवट पर्यंत सांबाळटले म्हणल्यार शर्तकाल आमी क्रिस्त सभेंत सहभागी जाल्या. आमी एक बसवणी दिल्या. आमकां मात्र आमी राखची न्हय, हेरांकी आमी राखतल्या. हेरांकी देवा सरसीन हाडटल्या. आनी आमी कान गेल्या हर एका सक्रामेंतांत तातूंत देवाच्या पवित्र आत्म्याची सकत आसा. आनी तो पवित्र आत्मा आमकां नीज जावन देवाची भुरगीं करता. आनी अब्बा बापा म्हणून उलोवंक आमकां आपोवंक आमकां फावो करता. तर आज आमी कित्याक निराशपणान बसचें? कित्याक आमी बेंबिरांत बसचें? कित्याक आमी कोणें उलयतना खाऊ जेवचें ना? बिलकुल ना म्हज्या भावा आनी भयणी. धैर्यान उलोवन फुडें सरया आनी जेजून केल्लीं कामां आमी ह्या संवसारांत करूंक ताणें म्हाका आनी तुका आपोवणें दिल्लें आसा ह्या संवसारांत. आनी ताच्या मिसां मुंदरसून व्हरूंक देवान आमकां अभिशेक केल्लें आसा. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दरया आनी हेरां खातीर जायतें बरेंपण करूंक आनी आमकां जाल्लें बरेंपण एक बळादीक साक्षी रुपार आमी मुखार रावन सांगचें तसलें धैर्य आनी बळ पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक दिवं दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेलें आमकां शिता. तशें आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समधी जे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भगिवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.